ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದರೂ ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದರೂ ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರು ಬಂದರು ನನ್ನ ಸಾಲವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಬಂದರು ನನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿದ್ದೇನೋ ಎಂದಿಗೂ ಬರುತ್ತಿರುವೆಯ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ Alleluia, 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 भगवंताच्या मदतीने भगवान सुधाच्या मदतीने देवादूताच्या मदतीने
दाविदाच्या पुत्राची जो आशीर्वाद कर हालेलुया 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 शेर हाला बला 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 राश्यम बला 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 जगबंद बला 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 जगुचार रक्त सुद्धा बरे पडता दे हे जेसु आमचे आशीर्वाद करे हालेलुया 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 ओ लॉर्ड जीसस पवित्र वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 एक घडी पर सोम्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी जेजूक पळयना बागार बावडताच्या दिश्टीन जेजूक पळयता बावडत दवरले सगळे बरे जाले जेजूच्या आंगार पडले कोणी बरी जावनात बागार बावडत दवरून जेजू लागी आयली सगळी बरी जाली रक्तस्रावाची स्त्री जेजूच्या आंगाच्या वस्तुराच्या भेगे कापडले जाल्यार हांव बरी जातली म्हणली पातयेनी दवरले आनी ती बरी जाली शतापती एक अन्य जातीचो कितल्याकी पयस जावन तो आयिल्लो जेजू विशयान ताणें आयकल्लें देखून तो म्हणालो एक उतार सांग म्हजो साकर बरो जातलो जेजूच्या उतराचेर ताणें बावडत दवरल्यान शतापतीचो साकर बरो जालो जायरासाची दूस शीक जाल्ले वेळार पिडेन पडले वेळार
कोणेंगी सांगून धाडले ती मेल्या म्हणून पूण जेजूचेर ताका भरोसो आसलो. एक फावटी म्हज्या घरा ये, म्हज्या दुवेच्या तकलेर हात दवरून माग, तुज्या बावडतान तुका बरो केलो म्हणून जेजून ते स्त्रीक आपडले. थाली ताकून चली उठ, त्याच घडी चली उठली. वैमोगाचे भाव पडे बावडताना आमी हांगासर आसा. या घडये जायतो लोक बावडतान सोम्या जेजूचेर दिश्टी घालता. तुम्ही हांगासर बावडतान आयल्यात, जेजूक सोदून तुम्ही आयल्यात, जेजूक मेळोवंक तुम्ही आयल्यात, जेजूक पळोवंक तुम्ही आयल्यात, जेजूक भोगोवंक तुम्ही आयल्यात, जेजूक व्हरोवंक तुम्ही आयल्यात, जेजूतान आपडूंक तुम्ही आयल्यात. ओ बावडता, याच बावडतान याच जाणू येना आमी जेजू लागीं मागोवंक जाय. जेजू खंडीत आमकां मागलं दिता. जेजू कितेंय सोडून घालिना. बावडतान आयिल्ल्या आमकां खंडीत तो मागलें दिता. ते पेद्रूच्या घरा तो आसल्या जाग्याचेर लोकांच्या केटी निमती लोकांक भितर वचोंक जावना. देखून वाड्यागर शेजारची मेळोवन त्या पिडेस्ताक आर मारल्या पिडेस्ताक उखलून धरून हाडलें. आनी जेजून पळयलें, वयर पाक्यात हांव तांकां देवेल्लें त्या शेजारच्यांनी. जेजून कोणाचो बावडतो पळयलो त्या पिडेस्ताचो न्हय, मगर जेजून बावडतो पळयलो त्या शेजारच्यांचो, तांणी उखलून हाडिल्ल्यांचो, त्या कुटुंबाचो. तांचो बावडतो पळोवन जेजूक संतोश जालो. आनी त्या पिडेस्ताक जेजून म्हळें इतलेंच, तुज्या बावडतान तुका बरो केलो, तुजी पातकां तुका बोगसालीं, उठ घे तुजे हातूंत आनी चल. तक्षण तो उठलो. आज जेजू आमचो बावडतो पळयता मोगाचे भाव भयणीनो. आमी हांगासर पळोवचे दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, दोळ्यांच्या दिश्टीन आमकां गैरें गैरें दिसता. सांत पावल म्हणटा इतलेंच, बावडताच्या दिश्टीन आमी जेजूक पळयता. बावडताच्या दिश्टीन जेजूक हांगासर भोगता. बावडताच्या दिश्टीन जेजूक आमी पळोवंक शकता. देखून ह्या एक घंटोभर जेजूक आराधन करूंक, जेजूक सोदून आयिल्ले हांव ह्या घडये. कशें ते तेगा रायांक, तेगा ज्योतिश्यांक जेजू पळोवंक मेळ्ळो. जेजूक सोदून ते आयले. बऱ्या मोनान ते इतले जाणटे मनीस, ते जाणवायेचे मनीस, ते जेजूक सोदून ते आयले, तांकां जेजू मेळ्ळो. आज आमी किरकोळ आमी एसकत जेजू सोदून आमी आयिल्ल्या घरा ह्या वेळार जेजूची कृपा आमी मागया. आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या ह्या सक्रामेंतान तूं हाजर आसा हांवें देखून. अर्गां तुका सोम्या आवडतान आमी तुका पळोवंक भाग दिवया आमकां दिला हांवें देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ह्या कावणेर तावन खुर्सा पर्यंत आमचो मोग तुवें केलो देखून. अर्गां तुका सोम्या ह्या जेजू, सक्रामेंतान तूं हाजर आसून आमचो मोग करताय देखून. अर्गां तुका सोम्या तुज्या जेजू, पुत्रान आमचो बावडतो तूं घट करताय देखून. अर्गां तुका सोम्या ह्या जेजू, बावडतान आमकां संदेश तूं दिताय देखून. अर्गां तुका सोम्या हांगासर जेजू, तुका पळोवचे भाग तूं आमकां फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ते उपकार आमकां तुवें केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू, कुटाम आमकां तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या बरी जेजू, कुटुंबाची भुरग्यांक आमकां तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या बरो जेजू, दादलो बायल आमकां तुवें दिवन बरें कुटाम तुवें रचून दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू, कुटुंबाच्या संतोशा पासत अर्गां तुका सोम्या आमच्या जेजू, कुटुंबान समाधान शांती तुवें दिलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां बरें करून आमकां राखून व्हेलाय देखून. अर्गां तुका सोम्या तुजी जेजू, कृपा आमकां फावो केल्याय देखून. अर्गां तुका सोम्या जेजू, हांगासर हर एक मंगळारा येवंक तूं आमकां
kurpa bol sakadita ide kono Ergant kasmyan amka Jesus. askatas langtu bolwan kela ide kono Ergant kasmyan Jesus. askatyang bolwan kela ide kono Ergant kasmyan Jesus. askatyang patka buksun jibi dila ide kono Ergant kasmyan Jesus. undyar upar hazar zaun amka jibi dita ide kono Ergant kasmyan Jesus. पुत्रान आमका बळ आणि सकत दिताय देखून Ergant kasmyan तुझ्या Jesus. नावान आमका मंगल उपकार दिलाय देखून Ergant तुझ्या kasmyan नावान आम्ही Jesus. सुरू केलेले काम पदाक पावयलाय देखून Ergant kasmyan तुझ्या नावान Jesus. आम्ही कितेही मागितले आमका दिलाय देखून Ergant kasmyan तुझ्या Jesus. नावान हांगासर मागोंक आयिल्ल्या वेगळ्यार मागल उपकार तू दिताय देखून Ergant kasmyan Jesus. हांगासर या इगर्जेंत येवंक तुझे दर्शन आमका फावो केल्ल्या खातीर Ergant kasmyan Jesus. आमका बरें कुटाम तुवें आमका फावो केल्ल्या खातीर Ergant kasmyan Jesus. देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गां जावन गीत गावया अर्गां तुका सुम्या जेजू Ergant kasmyan Jesus. उभी राहूया. Disutela, sorbone so disutela. Jesus I love, sorbonda Jesus I love. Disutela, sorbone so disutela. Jesus I love, sorbonda Jesus I love. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, Gitara, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. देवान केल्ल्या उपकारांक देवाच्या मोगा खातीर देवाच्या काकुळती खातीर देवान दिल्ल्या बक्षण्या खातीर आमी अर्गां दिवया तर तो दीस ताणें आमकां फावो केला कितलो लोक हांगासर येवंक जावना आज कितल्या लोकांक हो दीस फावो जावना आज म्हाका आनी तुका हो दीस फावो जाला देखून देवाक अर्गां दिवया उस्वाडायला संसाराचो उजवाडायला जेसू आयला सर्वांगा जेसू आयला उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेसू आयला सर्वांगा जेसू आयला मोगायला सर्गी समोगायला जेसू आयला सर्वांगा जेसू आयला मोगायला सर्गी समोगायला जेसू आयला Jesus, Ergan tuka somya Jesus, Stoti Jesus, Ergan tuka somya Jesus, Vandan Jesus, Vandan tuka somya Jesus, Obra Jesus, Sola tuka somya Jesus, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah,
touch with the mighty power. Right touch with the mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah. Share hala bala 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 bala. Bala 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 bala. Yesu namadale. In the name of Jesus, I announce all my bad habits. I announce my all bad habits. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I give up all my bad habits. I give up all my children. All of Jesus, shower your blessings upon us. Watch out with the mighty power. Give us your spirit, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आम्ही आमची सुखी ओळखूंक जाय, देवाची काकूळट आमी मागोवंक जाय. गुण करची सकत मागच्या पयलें, पवित्र आत्म्याची देणी मागच्या पयलें, पवित्र आत्म्याची सकत मागच्या पयलें, कशें त्या सेनेकलांत नुरी माय आपल्या सिसा सांगता मागोवन आसली, तशेंच आमी मागोवंक जाय. देवाची कृपा. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून भक्तिभावान मागलें. दाविदाच्या पुता, दाविदा कुलपुत्रने ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರು. He is the son of David, have mercy on me. देवाची काकूळट अपरिमित, देवाची काकूळट वरती जावन आसा. देवाच्या काकूळटीन आमी हांगासर आसा. देवाची काकूळ नासल्यार एक घडी हांगासर आमी येवंक शकना. उदक नासतना मनीस 2-3 दीस वाचत, वारें नासतना थोडी वरां म्हणी वाचत मनीस. पूण देवाची काकूळट, जेजूची काकूळट नासतना मनीस एक सेकुंडी वाचना. विदाउट मर्सी ऑफ गॉड, विदाउट गॉड्स मर्सी, नेवर मनीस वाचूंक शकना, जिवंक शकना. आमचो पापसाहेब म्हणटा, जर तर हांव उबो आसा, तुमी बसून आसात, जायतो लोक हांगासर हें पळोवन आसा, देवाच्या काकूळटीन आमी वाचून आसा. कितल्या जाणांक दीस वो फावो जावना. आमी म्हणे दीस आयचो व्हरतो, दीस फावो जाला आमकां. आज आमी फाटी वता खबर ना, फाल्यां उठ्ठा खबर ना, पूण देवाची काकूळटीन आमी उठ्ठा. देवाच्या काकूळटीन आमी हांगा आयल्या. देवाच्या काकूळटीन आमी मागले मेळटा. देवाच्या काकूळटीन आमी आजुनूय जिवंत आसा. देखून देवाची काकूळट वरती जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या काकूळट देव आपली पदवी केरीतपणी काकूळटी मारिपात उगडांबे करता. ते सारके सांत थॉमस आक्विनाची उतरां. देव सोस्तीक, देव काकूळदार. पोरण्या सोल्ल्यांतली उतरां. देव सोस्तीक, देव काकूळदार. आमच्या अपराधा खातीर तो शिक्षा दिना. आमचे अपराध, हे तुवें अपराध केलाय म्हणून म्हाका शिक्षा दिना. आयची सुवार्ता तेच. जेजू काल्याक संवसाराक आयलो, भाग्यवंता खातीर न्ही, म्हजे तसल्या तुजे तसल्या पातक्यां खातीर, आमची पातकां भोगसोवच्या खातीर, आमकां जिवी दिवच्या खातीर. ताका पाती येतल्या, ताका सतमंतल्या, कोणूय नास जायना. हे भागार सस्तीक जिवी जोडी जाय म्हणून, आमी सर्ग जोडी जाय म्हणून, आमी जिवी जोडी जाय म्हणून. देखून हो काल दिला आदवेंदाचो काळ. ह्या आदवेंदाच्या काळार आमची पातकी जिणी बदलूंक, देवाचे उतार स्वीकार करूंक आमकां एक अवकाश दिला. आनी एक अवकाश त्या आयतारांत आमी आयकले, हे दोळस रुखाक कुराड मारल्या, हे दोळस वासुडूंक सुरू केला. पोल पयस दवरतले, बात विंगड करतले. देखून आमी जागृत रावप जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. थंयसर हांगासर भूकंपणी, प्रलया आनी कितें जाता, एक एक देश राष्ट्र नाश जावंचेर आसा. आमची आंती केदाळ जाता गोत्तू ना, आमी केदाळ मरता गोत्तू ना, पूण आमी तयार रावप जाय मागण्या मारिपाक. जेजू म्हणटा इतलेंच, तुमी मागा, तिरासणेन मागा, सर्गा दीस लावन मागा, कट्ट मनान मागा, भिये नाकात. आमच्या मागण्या वरवीं असलें तुपान
असले पुर्तुगाल असले भुंय कापण्यो आमी निवारूंक जाता देवाच्या काकुळतीन मागण्या मारितात. देखून हर एका मंगळार आमी हांगा मागोवंक येता आमच्या दिसपडत्या जिवित्या खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून, आमच्या बरेपणा पासून आमी मागता मागोवंक आयले हांव मोगाच्या भाव भयणीनो. मागणे देवाक गरज ना, मागणे आमकां गरज आसा. आमच्या मागण्यान देवाची वडवीक बिलकुल वाडना. आमी ताका अर्घ दिना जाल्यार ती वडवीक वाडना. पूण आमच्या मागण्यान आमी बदलाता. आमचे ते भावर्थी येता, भावर्थान संदेश उत्पन्न जाता. आमकां एका तरेची धैर्य मेळटा, एका तरेचो संतोष लाभता, एका तरेची तृप्ती लाभता, एका तरेन आमकां संतोष फक्त आमी मागोवंक आयल्या म्हणून. मागण्यान कितली अजापा जाल्यान हांव जाणा. अशें घडटा की म्हणून हांवें भोगुल्लें आसा. कालमाडी आसून जिवी अजापा जाल्लीं आसा मागण्या मारिफात, असल्या मागण्या मारिफात, रेतेरे मारिफात, वैयक्तीक जिवितांत आमी मागल्या मारिफात. देखून देवाची काकूळट गरज कीर्तन 102 ओळ 3 ते 4 म्हणटा, सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सगळे आमचे अपराध, कसले अपराध केल्या जावंक पुरो, कसले आमी सुखी केल्या जावंक पुरो, अपराध तो बक्षिता. सरू तुजी पिडा तो पयस करता. मस्तकाची पिडा आसा, ह्या दिसांनी कॅन्सराची पिडा वाडते आसा. वर एक भयण आयिल्ली, लंग्स कॅन्सर 3ऱ्या स्टेजीर आसा. पयलीं कळोंकूच ना, मागीर पंगत एजंट पळयतना 3ऱ्या स्टेजीर आसा. खंगाल जाली ती, गडगडो मारले बरें जालें तिका. कितें करचें म्हूण कळना. मानसीक तरान खंगाल जाली. घडये घडये मागोवंक आयली मोरयेच्या पांयां तळा. 2-3 पुटी मांजर रोजाराक आयली. ती म्हणाली, फादर म्हाका भरोसो आसा. मागण्या वरवीं खंडीत देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. आतां 3 पुटी जालें फादर, पॅट स्कॅन जालें. आतां परवां परत्यान पॅट स्कॅन आसा. म्हाका भरोसो आसा डॉक्टरान 4th स्टेजीर वेता म्हणा ती म्हणाली. पूण म्हाका भरोसो आसा फादर, रिपोर्ट बरो येतलो म्हणून. मागणें केलें मस्त मागलें, रडोन मागलें तिणें. तिका पातये नासली. थोडे फावटी आमी म्हणटा ते बॅक ऑफ मायंड म्हणून. तकलेच्या इल्ले पोता म्हण एक भरोसो आसा, विल पॉवर आनी भावार्थ. तिणें मस्त मागणें केलें. रेती आयली आनी परच्या पेट स्कॅनांत स्प्रेड जावंक आसलें तें कंपून तरान माज घेवन निर्मळ तरान नॉर्मल रिपोर्ट आयला की ती संपूर्ण बरी जाल्या म्हणून. ती म्हणटा इतलेंच की, ती म्हणटा इतलेंच फादर, इट्स नथींग बट द मिरेकल. हे जावन आसा देवाची काकूळट फादर. ही जावन आसा देवाची काकूळट न्ही आसतना दुसरें कितें म्हण येता हांवें. डॉक्टरांक ते भरोसो नासलो, डॉक्टरांक ते पातयेणी नासली. पूण देवाच्या वडा काकूळटीन, देवाच्या वडा महिमेन हांव बरी जाल्या. ही जावन आसा देवाची महिमा. देखून कीर्तन म्हणटा, तुजे पिडा तो बक्षिता, तुजो जीव तो पोंडांतलो उठयता. जायते फावटी आमी पोंडांत पडटा, आमी पातकाच्या पोंडांत पडटा, काळोखाच्या पोंडांत पडटा, बियाच्या पोंडांत पडटा, देदेस्पोर जावन पोंडांत पडटा, मोतीहीन जावन पोंडांत पडटा, नाका जाल्ले नेगेटिव्ह चिंतून पोंडांत पडटा. ह्या दिसांनी कितली तरांची सुसायड. हांव सदांच म्हणल्यार बरी सोमारा सावन शेनवारा पर्यंत कावन्सिलिंगां बसता. ह्या दिसांनी हायस्ट डिप्रेशन, इवन तरणाटे भुरगीं, तरणाटे मानसीक तरान टेन्शन, समाधान ना, संतोष ना, बेजाराय, ಒತ್ತಡ, एका तराचें ಒತ್ತಡ मतीचेर पडोन स्ट्रेस, न्हीद पडना. पर एक तरणाटोकी ताची कोण सैरी म्हणाली 3 वरार उठून वयता आडोवचे खातीर. नाका जाल्ले नेगेटीव थॉट्स येतात. मोद्यान राती उपरांत न्हीद ना ताका. 3 वरां उठोन खंय वता, मागीर फाटीं येता.
एवॉयड करचे खातीर सुसायड एवॉयड करचे खातीर. कारण कितें मोगाचे भाव भयणीनो, खंयसर उणेपण आसा, कित्याक टेन्शन, कित्याक बेजाराय, कित्याक इराराय, कित्याक खरंदाय. देवाचेर पातचे नेत आसल्यान, देवाचेर भरोसो दवरल्या कितेंच बेना मोगाचे भाव भयणीनो. देखून जेजून म्हणे कष्ट येतले न्हू, वजन मेळयतले न्हू, हे वजन जायते वजन आमचे तकलेर आसा. चिंतनाचे वजन सडते आसा, न्हय ओडोडलो बरो न्हय, चिंतनाचो वजें चड जालां ह्या दिसांनी. जायती चिन्नां आयल्यान, कुटुंबाची चिन्नां, कामाची चिन्नां, बेजाराची चिन्नां, पिड्याची चिन्नां, असले चिन्नाचे राटावळेन मनशाक समजूंक जायना. खंयसर समाधान मेळत, खंयसर शांती मेळत, खंयसर बरेपण मेळत, म्हणून मनीस मागण्या फाटल्यान, रेतीर फाटल्यान धांवता, देवा फाटल्यान धांवता. देवच आदार. देखून आमकां सर तरेच्या पोंडांतलो तो निवारता, सर तरेच्या पोंडांतलो तो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकुट तो घालता. ती जावन आसा देवाची काकुळट. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, ती काकुळट ह्या सक्रामेंतांत आसा. ती काकुळट सक्रामेंतांत आसा. त्या लोकांची बिरमत पावलो जेजू. लुकाचो वांजेर म्हणटा, ताचे काळीज रडलें, ताचे काळीज मोवाळ्ळें, ताचे काळीज दुकान भरलें. हे पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. आमचे कश्ट पळोवन कितली जाणां, एक भुरगो माणिपालान 12 वर्साचो ब्लड कॅन्सरान कश्ट जाता. नाना ल्हान भुरग्यांतल्यान व्हडा पर्यंत विविध तरांची पिडेन कश्ट जातात. फेस्ताक गेल्या वरी लोक आस्पत्रेंत आसा. कोण पर्याय? देवच आदार. कित्याक कसली पिडा, कसली बेजाराय, कसले दूख, कसले टेन्शन चडलां, देवच आदार. देवा शिवाय कितेंच ना. देव आमचे कश्ट पळोवन संतोष पावना मोगाचे भाव भयणीनो. देव काकुळदार, देव नितीदार. ताका तो म्हणे ताचे काळीज बिरमत पावले, ताचे काळीज रडले, ताचे काळीज मोवाळले. त्या लोकांक पळोवन ताका बिरमत दिसली. 3 दीस जावन 3 राती तो आसलो. लोक तंग जाल्लो म्हणलें उतर आमकां मेळटा. लोक तंग जाल्लो. जेजू बिरमत पावना गे आमची. आमचे कश्ट पळोवन तो संतोष पावता गे. हे कष्ट दुःख जेजू जाणा, पूण ताच्या मोगाक बसत, मोगा बसत मात्र. थोडेच दिसाचे कष्ट म्हणटा, थोडेच दिसाचे, पूण धैर्यान, स्वस्तिकायेन, सोसूक तोच आमकां त्राण, आमकां बळ, आमकां सकत दिता. देखून किर्तन 140 म्हणटा, दगदणी भक्तेल्यांक जायते कश्ट आसात. घरान समाधान ना, गोबायलांचे झगडे, मायसुरांचे झगडे, मायपुताचे झगडे, आवय बापायचे झगडे, शेजारांचे झगडे, एकामेकाचे झगडे, खामा गेल्ल्या कडेन इराराय, खंय गेल्यार समाधान ना. पूण जेजू म्हणटा, दगदणी भक्तेल्यांक, इराराय भक्तेल्यांक, करंदाय भक्तेल्यांक तो नीत करून दिता. खंडीत जायते पटी देव खंय आसा आमी विचारता. खंय आहा देव? देव आसा जाल्यार कश्ट कित्याक, हे अन्याय कित्याक, हे हानीत कित्याक? खंय आहा देव? देव आसा मोगाचे भाव भयणीनो. पवित्र उतार म्हणटा, भुमी अंतळ नासयत म्हजी उतरां नासयनान. जे कितें हांवें म्हणा, दगदण्यांक तो न्हीद करून दिता, कश्ट येतल्यांक वाट दिता, रडतल्यांक तो बुजयता. देखून भुकेल्ल्यांक तो खाण दिता, कैद्यांक तो सुटका दिता. खंडी जावन कैदी म्हळ्यार केवळ बंदेत आसले न्हय. आज नाना तरेचे ड्रग्स, मादक द्रव्यां, अंमल पिवणे, सोऱ्याचे अनैतीक संबंध, व्यभिचार, नाका जाल्ल्या बंदडेंत आज लोक आसा. बरो एक तरणाटो आयलो म्हज्या लागीं. आयलो म्हळ्यार तो मिसाक आयलो 2012 तो मिसाक गेल्लो. ताचे उपरांत डायग्नोस्टीक म्हणलें बरी, एक देवा आसा, देवा पाचेर नातलो, मिसावत नातलो, कुमसार ना, काय ना. एका रितीच्या बंदडेंत आसलो. तेन्ना तो बैला गांवांत आसलो, गांवांत आयलो, एका कॉलेजीन शिकतलो आनी थंयसर मादक द्रव्यांक वळख जालो. LSD कालें कितें खाण घेतलो तो.
थोड्या दिसा आदीं एका दर्या देगेर तो बसून आसलो राती सगळी रात 4 जाण आसले थंयसर कितेंय ताचे वस्त भायर पडली ती मेळनांच जाली अमूल्य तराची वस्त ती तेन्ना ताका देवाचो उडास आयलो 2012 उपरांत तो मिस आसनातलो आतां 2019 एक हप्तो जालो मात देवाचो उडास तेन्ना आयलो आनी मागोवंक सुरू केलें ताणें दिमिगल्ल मागलें तेन्ना ताका दर्शन मेळ्ळें त्या जाग्यार थंयसर तुजी मोलादीक वस्त आसा सोदलें मेळ्ळें ताच्या उपरांत ताणें मागोवंक सुरू केलें दुसरे दीस एका इगर्जी गेलो पलाड्या इगर्जी गेलो सगळो दीस थंयसर ताणें मागलें रडलो दुसरे दीस भोव पांत्यार आमच्या इगर्जेक तो आयिल्लो म्हाका मेळ्ळो कावन्सिलींग केलें रडलो म्हाका बरें जायचें म्हणालो खुमसार जालो आज तो बरो जाला मात्र न्ही ताच्या सांगात्यांक तो सांगता बायबल दिता वाचूंक दिता सकाळीं दनपारां सांजेर बायबल वाचता ताचें जिवीत परिवर्तन जालां कैद्यांक सुटका दिता नानातरचे बंदडेन बंद पसात आज आमचे युवा जाण आज आमचे दादल्यो बायल्यो आज आमचे भुरगीं आसात सुटका दिवची जेजून मात्र रिहॅबिलिटेशन घालूंक पुरो पूण देवाचे उतार आज सुटका दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाचे उतार कशे त्या आगोस्तिनाक सुटका दिवंक पावले न्ही कशे त्या जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशांक आज बंदडेन बंद पसांतल्यान सुटका दिला असले मागण्या मारिफात येतेल्यांक असले मागण्यांक हजर जातेल्यांक असले मागणे मागतेल्यांक सांत आंतोनीचे मजतीन आनी कितले हे पळयतेल्यांक जायतो लोक पाद्र पडलो अमेरिका युरोपांत आनी खंय लोक पळयता असल्या देवाच्या उतरां मारिफात आयकल्ल्या मारिफात परिवर्तन जाल्ल्या मारिफात ह्या आदमेताच्या काळार सयत जेजूक मेळच्या वेळार जेजूक भोगच्या वेळार जेजूच्या येण्याक राखोन आसले वेळार ये जेजू ये आमकां सोडोवंक ये सुटका दिवंक ये बादशावी दिवंक ये गुण करूंक ये मागल्या वेळार जेजू येना गे ये म्हण आमी मागता सोडवण दिवंक सुटका दिवंक बाचावी दिवंक बरें करूंक बंदडेंत आसल्यान सुटका दिवंक जेजू येता समाधान दिवंक आज समाधान ना हांवें म्हळें ह्या दिसांनी कितलेशे केजी समाधान नासतना येतात मागोवंक देखून कुड्यांचे दोळे उगडता कितलोसो लोक आज तुमी बागी हर एका मंगळारा हांगासर तुमकां अवकाश आसा या पवित्र फादर विन्सीच्या तूं रेतेरी मागणे दवरतात आत्मीक वाडावळ देवा शिवाय आमी कितेंच ना मोगाच्या भाव भयणीनो देवा शिवाय कितेंच ना देखून कितले जाण आसा कुड्डे आसात आज दोळे आसून कुड्डे आसात देवाक पळोवंक ते सकनात देवाक आयकोंक ते सकनात कान आसा जाल्यार आयका म्हणटा ताका ते जेजू आज कान आसून केप्पे दोळे आसून कुड्डे जाल्यात संवसारीक म्हाका दिसता हांगा सर्गींची वस्त दिसना सर्गींचे दिरवे दिसना सर्गींचे राज दिसना असल्यान जेजू तांचे दोळे उगडता देखून जेजू म्हणटा हांव आयिल्लो पातक्या खातीर भगवंता खातीर न्हय हांव आयिल्लो पातक्या खातीर सुकून गेल्ल्या शेळयां पासून एक शेळी सुकून गेली 90 शेळयो तो सैन सोडटा सुकून गेल्ल्या शेळये खातीर धांवून वेता आनी मेळिल्ल्या व्हरता इतलो संतोष भोगता सर्ग संतोष पावता आज आमच्या भावारी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या बिरगेजेंत आमच्या गांवांत असले देवातान पयस गेल्ले मागण्यातान पयस गेल्ले संवसारी संगतीक वळाक जाल्ले कुड्डे आसात तांचे दोळे उगडोवंक आमी आज मागत जाय ह्या आदवेंताच्या काळार देखून सांजो बावतिस्त म्हणटा पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमना देवाचे राज लागीं पावला हो आयिल्लो वेळ मोगाच्या भाव भयणीनो दिस इज द रायट टायम मेटोनिया जेजूक मेळोंक आनेक फावटी मेळना अनेक अवकाश ना हो अवकाश ह्या वर्सा 2019 इयर्स थोडे दीस उरल्यात थोडे म्हणटात पुरो 26 कालेंक जावचें हांगा तेदले पोटी कितले सोत गुत्तना पूण आमी आसा आमी चिंता बरें पूण
2019 कशे रूख अंजूरस रूख जेजू सांगता अपुर्बेची वापर सांगता तो सोरकेला मात एक अंजूर नातले त्या रुखाचेर धनी म्हणटा तो काटून घाल तेदळा तो माली म्हणटा एक वर्स दी समया धनिया एक वर्स दिया एक अवकाश दी हांव ताका बरेंकन मुळा घालता मूळ चडयता बरेंकन मुळा घालता जर तर फळ दिना कातून उडया आमकां एक अवकाश दिला मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आदवेंत काळार पातकिजणी बदलूंक बरी खबर सदमानूंक देवाचे राज आपणूंक देवाक स्विकार करूंक जेजूक आमच्या कुटुंबांक पयलें स्थान दिवंक जेजूक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत स्थान दिवंक जेजू असलेल्यान काळोख पयस वता उजवाड लाभता उजवाड जावन आसा जेजू काळोख जावन आसा पाताक एक फावटी अश्विन आनी अस्मिता दोगां भाऊ भयणी हांगा गेली एका घरा गेली फेस्ताक व्हडली मायगेर गेली अस्मिता आनी अश्विन व्हडली मायगेर ल्हान भुरगीं ती व्हडली मायगेर रजेर गेल्ल्या वेळार खेळटाना ते कोंबो आहलो अश्विनान कितें केलें व्हडलो फातर काडून कोंब्या मारलो कोंबो मेलो आनी आतां व्हडली माय गाडी सांगता म्हणून ह्या अश्विनान कितें केलें कोंबो केळ्या मुळा पुरलो आनी अस्मिता लागीं अश्विनान म्हळें तूं दयेकन व्हडली मायक सांगनाका जायत म्हणालें पूण म्हजें एक काम करचें म्हाका केदाळे व्हडली माय उदक हाडूं सांगता आसता उदक तुवें हाडचें जायत म्हणालो अश्विन व्हडली मायन सांगलें अस्मिता एक कळसो उदक हाड गो अश्विन उदाड अश्विनान हाडलें अस्मिता तेणें झाड गो अश्विन झाड म्हणालें भयणीन व्हडली मायन कितें पुरा अस्मिताक सांगलें पळय तें सगळें अश्विनाक ऑर्डर दिलें अस्मितान तें कर हें कर तें कर हें कर चेड्याक पुरो 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 जालें एक दीस पडले 2 दीस पडले 3 दीस पडले 4 दीस पडले 5व्या दिसा हें अस्मिता मिसा गेल्ल्या वेळार हो अश्विन व्हडली माय लागीं आयलो व्हडली मायक पटलून धरले आनी म्हणालो व्हडली माय हांवें गजल सांगूंगी सांग रे पुता तूं म्हाका मारनाय न्ही ना मारना हळे व्हडली माय हांवें तो कोंबो आसलो पळय ताका फातर मारलो खेळटाना कोंबो मेलो देखून हांवें त्या कोंब्याक त्या केळम्या मुळा पुरलो तेदला व्हडली माय म्हणलें हांवें पळयल्लें रे पुता हांवें जोनेल्यान पळयलें पूण हांवें तुवें मारतानाय पळयलें पुरतानाय पळयलें पूण म्हाका सांगताय की म्हणून हांव आशिल्लीं आज तुवें सांगलें चरक्या इतलो संतोश जालो की भारी संतोश जालो कित्याक मोगाचे भाव भयणीनो पातकाचो बरो घेवन 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 केदाळा एक सांगया म्हूण जालें आनी केन्ना ताणें सांगलें की ताका सुटका लाभली हो जावन आसा आयिल्लो वेळ मोगाच्या भाव भयणीनो कितलो ते पर्यंत पाताक आमी दवरचें हो वेळ आयला जेजू लागीं सांगूंक खुमसारा मरिपात प्राजिता मरिपात पातकिजणी बदलच्या मरिपात संतोष समाधान स्वीकार करूंक हो आयिल्लो वेळ देखून देवाची काकुळत आमी मागया देवाच्या काकुळतीन आमची पिडा शिडा कश्ट दूख हळू जावंक आमी मागत जाय देखून देवाची कृपा मागया हे 15 मिनटां आमी प्रत्येक तरान पेकोवण्या खातीर पवित्रात्म्याच्या देण्या पासत आमी मागया उबे रावया एक घडीभर सगळे आमचे कश्ट दूख हळू करचे खातीर जेजू लागीं आमी हात जोडून मागया आमी मागया हर एकल्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या भुरग्यां पासत आम्हा समेस्तां पासत देवाची काकुळत मेळोन आमची पिडा शिडा कश्ट दूख हाळू जावंक संवसारान आयली खरगां निवरावंक देवाची कृपा मागया आमच्या भुरग्यां पासत प्रत्येक तरान भुरग्यांचो उडास आमी काडया आमची भुरगीं कसले हांतू आसात शिकतात गी ना गी हट करतात गी राग करतात गी बकरी करतात गी बऱ्या गुणां शेगुणान नान गी इस्कोला वचोन फाटी सरतात गी आयकनात गी त्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांक जेजू मुखार आमी हाडया हांगासर खंडी जेजू आसा आमच्या संग त्या सक्रामेंतांत आसा जोम्यांत आसा याजा कमरेपात आसा देवाच्या उतरांत तो आसा ताची काकुळट मागया
आमच्या भुरग्यां पासून देवाची काकुळत गरज आसा. आमची भुरगीं बऱ्या वाटेन चलोवंक, हटराक सोडूंक, देवाच्या भिरांतीन, देवाच्या मोगान, देवाच्या काकुळतीन बऱ्या गुणा शेगुणांनी तांणी वाडच्या पासून आमी मागया. आमी मागया युवा जणां पासून, आमचे युवा जण आमची दायज, आमचे युवा जण आमचे मुखले खांबे, समाजाचे अलंकार, पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उजवाड. जर तर तांची मीठ म्हणली ती रूस आळली जाल्यार कितेंच प्रयोजन ना. बऱ्या वाटेन तांणी सोमकोवंक, बरो फुडार विंचून काडूंक, देवाच्या भिरांतीन तांणी चलोवंक, बरें काम, बरें शिकप, बरी फुडार घेवंक, वायटा पडनाशें, काळोखान सांपडनाशें, पातका पडनाशें, वायट सवयेक बंदडेक पडनाशें आमच्या युवा जाणां पासून मागया. देवाची कृपा तांकां भरपूर बापान मेळों दी. मागया आमच्या दादल्या बायले पासून, आमच्या कुटुंबात आसलेली घोव बायलां, तांचे काजर असो बेस बऱ्या तरेन ताणें जियोवच्या खातीर, माया मोगान जियोवच्या खातीर, नवी काजरी जोडी आनी कोण काजराचे अंतर आसा तांच्या पासून, पेल्या पासून खंयसर वेगळो आसा, राग मानसताप आसा, थंयसर समाधान, शांती, सुटका मेळच्या पासून आमी मागया. आमचे पासून आमी मागया. आवय बापाय पासून मागया. बरो रूख बरो फळ दिता. बरी आवय बापूय बऱ्या भुरग्यांक जिवीत दिवंक जगतात. आवय बापायच्या बावडत्यान आज भुरगीं वाडचे. सांत पावल म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागया, क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे चलया. आज आमच्या आवय बापायक बरो फुडार मेळोवंक, बरें जिवीत दिवंक आमी मागया. सांत पावल तिमोथीक बरयलें ते म्हणटा एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची जबाबदारी घेता ती क्रिस्तांव, नांतर ती आनबावडती. तशें जावन आसूं एक आवय बापूय तसले स्थानार आसूंक आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक, शांती मेळोवंक, संतोष मेळोवंक आमी मागया. आज आमचे कुटुंब कशें आसा, राग आसा की, द्वेष आसा की, हागे आसा की, घोव बायलां मदें झगडे, भुरगीं आयकनात. आमच्या कुटुंबांत शांती, समाधान, भलायकी, सबतकाय मेळोवंक, आमच्या कुटुंबांत असले कश्ट संकश्ट परिहार जावंक, कसले जाग्याचे तक्रार, वाटेचे तक्रार कितें आसा दिवारूंक न्हीद मेळोवंक, सत उगडापे जावंक आमी मागया. कितलो लोक अन्याय आनीत करता, तसले नाश जावंक मागया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या कृपेन, जेजूच्या सक्तेन सत उगडापे जावंक आमी मागया. आमच्या कुटुंबात असले सगळे कश्ट पिडा अनवार पयसूं हांगा असल्या हर एकल्या खातीर मागया. पेल्या पासून, फेरा पासून, सगळ्या पासून, आमच्या विघरा पासून, सहायका पासून, देवकरा पासून, संघ संस्था पासून, समेस्ता पासून मागया. आमच्या गांवा पासून, राष्ट्रा पासून, संवसारा पासून आमी मागया. पिडेंत कश्टांतल्या लोकांक बरी भलायकी मेळोवंक, विविध तरेच्या पिडेंत आसल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक आमी मागया. देव गाकुळदार, देव व्हरतो, देव आमचो मोग करता. आमचे कश्ट संकश्ट तो जाणा, आमची पिडा शिडा तो जाणा, आमकां बरी भलायकी तो दिवंक जाणा, आमकां मागून उपकार तो मेळटा. कितेंय तुमचे गरज आसा जाल्यार तो म्हणटा उपकारी मोनान तुमी तुमचे गरजो देवाक कळीत करा म्हणटा. सांत पावल एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत उपकारी मोनान आमी देवाक आमचे गरजो कळीत करुया. हेरां पासून, पेल्या पासून, सगळ्या पासून मागया. कोण हे पळयता आतां संवसाराच्या पंथान पंथांनी पळोवन आसात त्या सगळ्या विवर्सां खातीर आमी मागया. परगांवांत आसात, काम करना आसात, काम नासतना आसात, फाटाक नासतना आसात, सांबाळ मेळनासतना आसात, कामाच्या सद्यार आसात, विविध तरेचे पिडेंत कश्ट ते आसात, हे कोण पळयता. हर एकल्यांक बरी भलायकी, सबतकाय, समाधान मेळोवंक मागया. ह्या फिरगतीच्या लोकांक हर एकल्यांक बरेंपण मेळोवंक, कोण हांगासर सांत आंतोनीच्या पांया मुळा येवंक मागता तांकां बरी भलायकी, समाधान, शांती मेळोवंक, वाचपय मेळोवंक, आमचो पावड घट जावंक, देवाची कृपा मेळोवंक, सरतलाच्या सैतानाच्या कोट्यापणांतावन, थाळण्या ओडण्यातावन निवारोवंक, बंदडे बांदपासून सुटका मेळोवंक, देवाची कृपा, जेजूची काकूळट मेळोवं दी म्हणून मागया. गूढ करची सगळ्या साक्रामेंतांतावन भायर सरों दी, जेजूतावन भायर सरों दी, जेजूची कृपा मेळोवं दी. हर एकल्यांक ताका पळयल्ल्यांक, आपणिल्ल्यांक बरेंपण जावं दी म्हणून मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये जेजू हांगासर आसच्या हर एकल्यांचे तुजे आशीर्वाद कर, तुजी कृपा फावो कर, पिडेस्तांक बरें कर, कुट्यांक देशती, दणसादल्यांक सावळसकाय दी, बंद देशांक सुटका दी, युवा जणां भुरग्यांचेर आशीर्वाद कर, घोव बायलांचेर आशीर्वाद कर, हर एका कुटुंबांत पवित्र कर. तुज्या आशीर्वादान बरी भलायकी दे, घरांतल्या पिडेंत कश्ट होत्या बरी भलायकी दे. तुजी कृपा वाडोव दी. ह्या घडये जैताची कृपा वाडोव दी, सत्याची कृपा वाडोव दी. देवाचे तांचे नास्ता दी, तांची कोटा दी, तांची सलवार असो दी, बरेंपण जावं. देवाची कृपा मेळोव दी, देवाची कृपा आम्हा समेस्तांक लाभ दी, सुटका वाचय मेळोव दी म्हणून मागया.
Gesù. Alleluia, Our Lord Jesus, with your mighty power, Alleluia, Alleluia, पवित्रात्म्याचे तेज, Alleluia, येशूवे, Alleluia, समस्त मातारी, समस्त गुणकर, आमेन, समस्त गुणकर, समस्त परिवार की पाव कर येशू, अन्य यागी त्रास कर, अन्य यागी शिक्षण येशू, परिवर्तन काय शक्य देवा तुझी दया आता काही सांगत तुझ्या कृपेत हालेलुया, हालेलुया, या पवित्र थर मागल्या मारी पाच बरं पडला होते देवाची कृपा सगळ्या काळात देतो हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाच्या पवित्र आत्म्या, येशूच्या पवित्र आत्म्याने कापडाने गोड कर, तुझ्या दयात बरे पड जाऊ दे, तुझ्या सत्यात बरे पड जाऊ दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी पर दोळे जांपया आमच्या त्या सांगपासून माग्या एकल्यापासून माग, पहिल्यापासून माग, तुझ्या भोगल्या नसल्यापासून माग, पवित्रात्म्याचे देणे आणि आमकां बरोवंक आमचो बावडतो घट सांग. कोणे आमकां मागोवंक सांगला, कोणापासून मागता कोणापासून आमच्या मागण्याची गरज आसा त्यापासून मागया. म्हणजे पासून म्हणजे त्या सांगपासून पहिल्याच्या त्या सांगपासून मागया. दोन्ही हात आमच्या माथ्याचे जवळ या घडी जेजूच्या रक्तान मिसलेले हात जाऊ देत. जेजूच्या आमोलिक रक्तान भिजलं ते हात जाऊ देत. ते तुझे हात नाही बगार ख्रिस्ताचे हात जाऊ देत. जेजून आपले सगळे बरे झाले. आज जेजू लागी आम्ही आयल्या मागोंक हे हात मुझे नाही बगर ख्रिस्ताचे हात जाऊन माथ्याच्या केसातून पायाच्या नाक्षेपर्यंत असली मोजी पिढा हेरांची पिढा गोण सावली. जेजू तुका आपणून या घडी पवित्रात्म्याचे देणे तुका मेळवली, पवित्रात्म्याची सकत तुका मेळो, तुझी आणि आमची आणि हेरांची पिढा गोण सावली. पवित्रात्म्याची कृपा माग्या, बावडथान माग्या, बावडथान माग्या या घडी जेजू आमची पिढा गोण खरं. मिसलेले हात जाऊ दे सगळ्यांक आपण पवित्र आत्म्याचे ध्यानाला बाई सर त्याची पीडा शिडा
Krista kakut kare, Somya kakut kare, Bhagavanti Moriye, Bhagavanti Devache Maye, Bhagavan Antoni, Bhagavan Zutta Deva, Bhagavan Gabriela, Bhagavan Rafaela, Bhagavan Mingela, Bhagavan Francis Savera, Bhagavan Francis Assisi, Bhagavan Sebestini, Bhagavan Agostini, Bhagavan Perpetua, Bhagavan Felicita, Bhagavan Agnesa, Bhagavan Dominga, Sumi Somes Devacha Padvyano, Sumi Devacha Rakta Sakshano, Nivaramka Yesomyam, Punam, Sastra Patkantle, Sastra Vaitantle, Sastra Kotepanantle, Sastra Pideshidentle, Sastra Anvarantle, Sastra Augadantle, Sastra Apayantle, Sastra Pideshidentle, Sastra Karandantle, Sastra Bezarantle, Sastra Bezarantle, Sastra Dukantle, Sastra Anyayantle, Sastra Anitintle, तुझे लगी माता वायकम का तुझे लगी माता वायकम का तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी म्हणून आमका गुण कर म्हणून आमका बरें कर म्हणून आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद दी म्हणून आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद दी म्हणून आमका समेस्तांक बरें कर म्हणून हांगासर आयिल्ल्यांक बरें कर म्हणून आमचो वावड सोडय म्हणून आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल म्हणून पवित्र आत्म्याचें देणें दी म्हणून पवित्र आत्म्याची सकत दी म्हणून आमची सर पिढा गुण कर म्हणून आमका समेस्तांक बरें कर म्हणून या मागण्या आयिल्ल्यांक बरें कर म्हणून हांगासर पळयतल्यांक बरें कर म्हणून पळयतल्यांक आशीर्वाद दी म्हणून तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमका बर म्हणून हालेलुया 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 दिमी गल्या सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमचेर सोडलाय या भोव पवित्र मिस्तरांक आमी मान करतना ह्या सक्रमेंतां दाटे पेल्लो समाधान शांती संतोष मोग भलायकी सबस्काय सुटका बाचावी आमकां मेळो या मरिपाक तुजे ते आमकां अर्गां दिवंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं
आज अर्गान दितात जेसन किरण डिसोजा आणि कुटुंब सान फ्रांसिस सावेर वाडो, जॉसलिन डिसोजा नित्यादार, शान प्रिया डिसोजा कोसेसांव, ट्रिस्टन सॅम्युएल डिसोजा केपीटी जल्मा दीस बागी जल्मास मागता. त्याच प्रमाणे आनीक देवाक अर्गान दितात लॉलिटा सिमन डिसोजा, फजीर सानिया डिसोजा, फजी विनय डिसोजा, फजी प्रदीप डिसोजा तन्नीर बावी, प्रिन्स्टन डिसोजा तन्नीर बावी आणि एक इस्कालाच्या इंटर्नच्या तेसा बसत रवी घरच्या मिसिता रवी डिसोजा सन अन्ना वाडो, घरच्या मिसा क्लत डिसोजा संतन दुसरो वाडो. त्याच देवादीन जाल्ले आमच्या भावा भयणींची नांवां अशीं आसात. देवादीन जॉन सिसिलिया आणि रॉबर्ट क्वेलो नित्यादर वाडो, एनसन वेगस संतन दुसरो वाडो, फिलिप डिसोजा संतन दुसरो वाडो, जॉन आणि मेरी डिसोजा करावळी वाडो, फ्लोरिन डिसोजा बेंगलोर, वॉल्टर डिसोजा राणीपुरा, जस्टिन क्वेलो पलिमार. देव तांच्या आत्म्याक शांती दिवन ह्या मिसाळा मागया आणि आमच्याय गरजां बसत ह्या मिसाळा आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. क्रिस्ताचे मोगाच्या भाव भयणीनो, आद्वेंताच्या काळार आमी आसां, क्रिस्तियानाच्या काळार आमी आसां. क्रिस्ताक मेळोंक, क्रिस्ताक स्विकार करूंक तयार करते आसा. जेजू आयिल्लो ताका सतपण तेल्या पातये तेल्या कोणेय नासाय नाये बागर सस्तीक जिवी जोडी जे म्हणून देखून सुकून गेल्ल्या शेळयां खातीर सोदून तो आयिल्लो. एक गवळी जावन जर तर आपल्या शेळयांक तो सरयता, आपल्या 99 शेळयांक तेंच सोडटा, 100 एक शेळी सुकून गेल्ल्याक सोदून तो वेता. आणि सुकून गेल्ल्या शेळयेक सोदून गेल्लो तो गवळी ताका मेळिल्ल्या वेळार इतलो संतोष भोगता. जेजू म्हणटा इतलेंच हांव आयिल्लो सुकून गेल्ल्या शेळयां पासत. केन्ना ती शेळी मेळटा सर्ग संतोष पावता, देवदूत सर्ग पावतात. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा बरो गवळी आपल्या शेळयांची तो जतन करता. आपल्या शेळयां पासत तो जीव दिता, आपल्या शेळयां पासत तो वावुरता, आपल्या शेळयां पासत कितेंय तो करता. आज आमी जावन आसा शेळयो, गवळ्या तें आमी एक हिंड जावन जिवंक जाय. त्या गवळ्याचो ताळो आमी पारखूंक जाय. त्या गवळ्या फाटल्यान आमी सदांच वचूंक जाय आनी त्या गवळ्याचे उलो करतना आमी पावोंक जाय. देखून आमच्या पाताक आमी वळखुया, सुखी आमी वळखुया, बऱ्या गवळ्या ते आमी एक जावया. नितळ काळजां, नितळ मनान आमची मिसाची बलिदान देवाक भेटोवया. आमचे काळीज मन नितळ दवरया. ह्या पातकाच्या ह्या अद्वेंताच्या काळार आमकां आपयलां जिवीत परिवर्तन करूंक. हो आयिल्लो वेळ, हो जावन आसा परिवर्तनाचो, हो जावन आसा वेळ जेजूक मेळचो. नव्या वर्साक पांय दवरच्याक आमी वेता आसतना आज ह्या घडये ह्या वेळा म्हजी जिणी परिवर्तन गरज आसा. काळजां मनाचें परिवर्तन गरज आसा. एक नवें काळीज, एक बरें काळीज दी देवा म्हणून आमी मागची गरज आसा. तेंच मागणें आमी जावं दी. उजवाड तेवशीन मेटां काडूंक, काळोख पयस करूंक, काळोखाच्या कामाक पयस करूंक, उजवाड तेवशीन मेटां काडूंक, जेजूच्या उजवाडाच्या मोगान चलोवंक कृपा ती मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्याक सर आमच्या पातकाची दूख धरया. काळजांत तावन दूख धरतेल्याक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सौम्यांक काकूत कर, तूं पातक्यांक कापोवंक आयलोय, क्रिस्तांव काकूत कर. आमचे खातीर विनाती करच्याक बापाच्या उजव्याक बसलाय. सौम्यांक काकूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचें जिवीत फावो करून प्रार्थुया. सरेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग दर गरजे आकांतांत आसलेलो सतीर आसरो करून दिलोय.
ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोंक सगळ्या आमच्या गरजा आनी ताची मजत आमकां मेळोंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप बुजवून दिया मुझे परजेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिचे साखरेचे दीस सोंपले तिच्या अपराधाचे परीकपण दिवन जाले सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी केस तिणें भोगली एक ताळो बोब मारता अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा हर एक पालके बरोवन येवंक दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी उंच सकळ सुवात सापाट जावं दी पळोवन पडकुलां आशिल्लो जागो मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशकुळाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां एक ताळो सांगता परगट कर आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं अख्खे मनशाकुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारकी सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता फूल भावता खरेंच लोक म्हळ्यार तण पूण देवाचे उतार सदांच तगता सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून बस जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार भिरांती विणे बोब मार आनी जुद्याच्या शहरांक सांग हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता ताचे इनाम ताजे सवे आसा ताच्या जैताचे फळ ताजे फुडल्यान वेता एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळ्यांक एकठांय करता आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता देवाचे उतार हे देवाचे वडकार श्लोक आबले आमचो देव पदवेन येता आपले आमचो देव पदवेन येता सोम्याक नवे गीत गाया पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाकणा सोम्याक नवाडा ताच्या नावाक होगळाप दिया आपले आमचो देव पदवेन येता ताचे सोडवेरी विशान दिसान दीस परगट करा जनांगामध्ये ताची महिमा गाया सव लोकांमध्ये ताचे विचित्रां गाजया आपले आमचो देव पदवेन येता सोम्यासो दीस लागीं पावला आपले आमची सडवण करूंक तो येता सर्वेस्पराचे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो matewa परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हण्या तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो सोड संतोष पावता तेच परी ह्या ल्हान मदलो कोणास एकलोसो नाश जायना म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता
आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या या नोवेनाच्या दिसा तुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणता आनी आमकां आमची सर्व तुका समर्पण दिता. हे आमचे समर्पण तूं स्वीकार कर तुझ्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासून श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन हर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळांचो फळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साच करताय. तुझ्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरज तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत अप्रेस कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. त्याच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तें कराराचें हें रगत भटकांच्या बक्षणाच्या तुमचे पासून
आनी समेस्त मनशां पासून ते वारयतले हे म्हजे वगले आसा करात. Vavarta so good purgatoria. Jesu जीवन सारा Jesu no प्यारे तोलो Jesu जीवन सारा Jesu no प्यारे तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता. वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पित हांव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन मागता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नामरत्यान मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूल कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्पद्वेदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या सजनाक. आमच्या सर्वंदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी दिर्घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाय. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक शिकाय तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले आनवर अवघडा पायांतले पिडे शिडेंतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्काय समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदार जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरवशा नात्रेकतेल्यांक आमकां उदार काकुळतीन पातकांतले सुटय आकांतांतले वाटय. कित्याक स्वर्गी प्रभू तुजी सिस्ताच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचे दिश्ट घाल. तुझ्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ. तुजी येता जोड चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूल कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूल कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. Jesus recorded in the defense and protecting that and cast it in some from judgments. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण दिली ती सुभागे. सगळ्या
Urgent responsibility. प्रार्थूया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे सीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमच्या जिणेन मानून घेवन प्रितीमोगाच्या करण्यांनी पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवान आंतोनीच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं.
म्हज्या काळजांत तुका नमन ये संतांतणी असारपटे तुका नमन तूं जावन आसाय विस्तार पलगण ते कुरपेचे जेजुवान तुज्या थंय तुज्या सेरेपीक बापा सांप्रांत कसो भोव कालतो आनी भोवाच्या पसो पोस जावन तूं बागी जावन आसाय उगडास कर या ते पचा संता आपल्या गरजांत तूं कवळो मरल्या कोणाकच कोमोक आनी बुजवण तूं इन्कार करूंक नाय म्हणून उगडास कर तूं कुरपेन ग्रेस आनी जेजू बळकसो मामक जाल्ल्या निमती तीर पातीने खाण घेवन आनी म्हज्या मागणे निर्पण जावचे ना म्हण खंडे जाना जावन तुजो आदार हांव सोदतां ये सांतांतोनी अजपच्या सुद्धा गरजेवच्या आदारा म्हाकाय तुजे कुमक जाय गरज आसा या उपकाराची आमच्या गरजां बसत मौनपणे मागया. हांगासर बरोवन गेल्ल्या त्या समा खातीर आमी मागया. रेशमा कस्तलिनो 42 वर्सां ब्रेनांत आजच्या कॅन्सराचे ट्युमर नपेंच जावंक रेडिएशन कसले सायड इफेक्ट्स नासतना जावंक प्रत्येक ताजी कॅन्सर पिडा स्प्रेड जायन अशें मागोवंक उपकार मागला. जेजू लागीं प्रत्येक जावन मागया. तेजो बापूय आसा त्याच रेशमा कस्तलिनो सो हांगासर आसा म्हजी एकलीच दू फादर म्हणून सांगून खण ओडल जेजू लागीं मागया. ताका संपूर्ण तिका गूण जावच्या बसत एकल्याच्या टायफॉयड ताप आशिल्लो आसपत आशिल्ली संपूर्ण तरान बरो जावन घरा आयिल्ल्या अर्गांदिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. त्याच परी एकल्या मागले सबार उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गांदिल्यान प्रेज द लॉर्ड. युवा जाणांनी वडिलांक कांयच जावंक घरा कामांत दोग व्यक्ती फाव जावंक घरांत शांती समाधान मेळच्या वचून म्हज्या आंगाची कीड संपूर्ण गूण जावच्या वचून उपकार मागला. हेरांनी घेतिल्ले रीण फाव तेरा फाटीं दिवं हेरांचे रीण फाव तेरा हांवें फाटीं दिवच्या म्हाका आदार जावं. दुयेक मारेकार पिडायले बरी भलायक तिका मेळच्या बसत आनी म्हज्या भावाक धैर्य मेळोवंक घरांत शांती समाधान मेळच्या घराचें काम बऱ्या तरान जावं एकल्याक त्या घरांत शांती समाधान राज करून अलेक्झांडर डिमा म्हज्या कुटुंबान शांती समाधान दिवन हांव मागतां. अर्गां दिल्या म्हाका परीक्षेन बरे मार्क्स मेळ्ळ्या खातीर हांव धन्यवाद अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रीती म्हणल्यार एका मोतीक समाधान मेळोवंक आनी तेज्या पतीक बरी बोध दिवन मेळच्या वच बिजनेसाचेर आशिर्वाद घालूंक अर्गां दिल्यान भायर पडले एकल्याची चैन आनी मुदी अज्या पितरान संतान दाखोवन दिल्याक अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सगळ्याश्चन म्हणल्यार बरी भलायकी मेळच्या बस सगळ्या आनी एकल्या ताच्या दुयेक बरी सैरीक मेळोवंक संतांच्या मदीं पात एकल्या बरें घर काडून उमेश केल्ले पयशे वाटी मेळोवंक खन बेजाराय पयसो सोंग भुरग्यांक बरो फुडार एकल्या म्हज्या आवयक बरी भलायकी दिवच्या बसत आनी म्हज्या भयणीक बरी भलायकी म्हज्या दुयेंसा बळतेर नॉर्मल तरान जावंक अर्गां दिल्यान संतान मुरपा जेजू कडेन मागलें मागोवन खाम मेळ्ळ्या बस अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आनी एकल्यार सर्जरी नासतना म्हजे हात दूख पडापड कठीण आशिल्ली सर्जरी करची म्हळ्यार हांवें मागलें सर्जरी नासतना हात पांय कंप्लीट गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड. डिसेंबराच्या बोरांनी 16 जावच्या परीक्षेन पास आनी काम परमनंट जावच्या बसत मागल्या उपकारां खातीर अर्गां दिता. त्याच परी एकल्याक नॉर्मल डिलिव्हरी जावं आमल पेडून सुटका मेळोवंक व्यापार वृद्धी जावच्या बसत म्हज्या दुयेच्या न्हवऱ्या बरें काम मेळच्या बसत. एका क्रिस्तांव भावाच्या पोटाच्या कॅन्सर वळवळून आसा ताका पिड्या फिडच्याक सोश्टी ताका सकत मेळोन आनी बेगीन बरें जावच्याक आमल पेडून सुटका मेळच्याक अर्गां दिल्या संतान मुखांत लाभिल्ल्या सर उपकारां खालच्यान अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. एका काजार जोड्या मदीं असमाधान आशिल्लें 4 वर्सांचा न्हवरो आनी पतीन उलयनासलें हांगासर आराधना वेळा निरंतर मागलें आतां ती माया मोगान एकामेका बगसून आसात. अर्गां होगप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या येजमान्याक बरें एक काम मेळच्या बसत आनी एकल्या लुईस म्हणल्यार कुवेट नीलम आनी फ्रँकी म्हणल्यार कॅन्सर आसा तांकां पिडा गूण जावं म्हज्या दुवेक बरे सैरीक मेळच्या बसत संतान तेसा म्हजे शुगर नॉर्मल जावंक डायबिटीस आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक BP नॉर्मल जावं मतीक समाधान मेळोवंक आमल पेडता पयस सुटका मेळच्या म्हाका आनीत आनी अन्याय जाल्यार म्हाका नीत न्याय मेळची सोनिया जेजून उपकार मागला. एकल्याचे जाग्याची NOC मेळोवंक
म्हाका येवंकाचे पयशे बेगीनच फाटी मेळों म्हाका आनी म्हज्या पत्नी बरी भलायकी मेळोंक अर्गां दिल्यान कुवेट तावन नर्सिंग एग्जाम पास जाल्ल्या बसत संत तुमकां देवाक अर्गां दिल्यान प्रायज द लॉर्ड मोगाळा सुमयान जेजू संत तुमकां तेसा इगज मध्ये पयस केल्लो आमचो भाऊ आनी भयण फाटी येवंक एका स्त्रीची कंत पेजाराय गुण जावच्या बसत एकल्याचे काजराचे कार्य बऱ्या तरान जावंक म्हज्या दुवेक इंटरव्यू पास जावच्या बसत भुरग्यांक बरी भलायकी आनी एकल्याचे गॅस्ट्रीक पुडा गुण जावंक अर्गां दिल्यान बरी सैरीक म्हज्या पुता फाव दिल्याक अर्गां दिल्यान प्रायज द लॉर्ड कुटुंबामध्ये शांती समाधान रास करूंक आमाल पिवणे सिगरेट सोडूंक पायाची खोट गुण आसा दूख आसा ती गुण जावंक एका जोड्यान वेगळा सर जावच्या स्थितीक पावला ते जायन अशें आनी आयताचे मिसाक हजर जावच्या बसत तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मानसीक पिडेच्या वखद काडनशें आनी एकल्या बरी भलायकी मेळशें जॉसिडीसा ताका बरी भलायकी मेळच्या बसत आनी एकल्याक आमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी मेळच्या बस सकाळ संध्यांक अर्गां दिल्यान सुमार 2 घंटे जावन हांगा कोमंत आसलो एकलो कोमंत आसलो 2 घंटे पर्यंत शुगराचे समस्या जावन परत मतीक येवंक फाव केल्ल्या धन्या देवा काळजांत अर्गां दिता अर्गां जेजू हगलाब जेजू वंदन तो आमच्या भुरगेचो सकाळी आज उठताना BP कंप्लीट डाऊन जावन एकदम डाऊन जावन 2 वरां मतीर नासलो आनी आतां आज बरो जावन हांगासर सेवा दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमच्या शेजार आमच्या कडेन द्वेष करना नाना रितीन आमकां वायट करता तांचें मन परिवर्तन जावच्या बसत आनी म्हाका आनी म्हज्या पत्नी पुताक जाव्या सुनेक नातरांक बरी भलायकी मेळोंक आनी सांगता तुमकां म्हणल्या अर्गांकी हांव दिता अर्गां दिलें एका ल्हान भुरग्याची उस्मोड आनी वीजिंग आशिल्लें मस्त वखद केल्यार जावन वतलें हांगासर कंटिन्यू आसा 2 म्हयने जावन मागलें आतां म्हजें भुरगें संपूर्ण गुण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या दुवेक बरी भलायकी मेळच्या बस एकल्यान एक जागो जाग्याचे रेकॉर्ड्स मेळों आनी एकल्याचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स केला आनी मुखार ताणें बेगीन ते रेकॉर्ड्स बेगीन हातांत मेळच्या बसत सांतान म्हज्या बसार भायर पडले म्हजे मोबायल म्हाका फाटी मेळच्या ब्रेकर अर्गां दिल्यान म्हजो पूत मोबायला मस्त एडिक्ट जाला हांगासर नवळां साबार तेसां बरोवन घाल्लीं आनी आतां तो तेज्या एडिक्टांत मोबायल एडिक्टांत संपूर्ण तरान देवान ताका सुटका दिल्या अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दीस पडतो ग्रास मेळच्या बसत 10व्या क्लासच्या भुरग्या बरें शिकोवन गिन्यान मत म्हजें नांव रॉबिन म्हज्या दुवे MLC 3 वर्सांत कॉन्स्टिपेशन आसा वाडावळीचे प्रॉब्लेम आसा बेगीन ताका आपूण गुणकर सुमयान जेजू उपकार मागला ताच्या विशीं मागया त्याच परी मानसीक पिडेन एकलो कश्ट जाता घर सोडून गेला बेगीनच घरा येवन ताच्या मतीक समाधान मेळच्या बसत मागया दोगांचे डायबिटीस नॉर्मल जावंक तेका जाणांक भुरग्यांचे देणे फाव जावं एकल्याचे सर रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्याचे शुगर कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक एका पत्नी दोगांयक कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर आसा ते नॉर्मल जावच्या बसत मॅक्विना दुबई बरें काम मेळों विवेका बरी भलायकी मेळों बेबी बेल्सिया बेगीन ताणें चलच्या बसत अर्गां दिल्या म्हजो घर जागो कसलेंच अडकल नासतना म्हज्या नांवार जाल्ल्या बसत धन्य देवाक हांव 1000 अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड फिजीक बरो खूब मेळच्या बसत आर्थीक समस्यांतल्यान आमकां सुटका मेळों म्हज्या घोवा स्टिवनाक आमेलपणांतल्यान सुटका मेळों म्हज्या घोवाचें काम परमनंट जावच्या बसत अर्गां दिल्यान म्हज्या मम्मीची कठीण पांयाची गंठी दूख जाल्ल्या बसत हांवें मागल्लें संपूर्ण तरान तिका सुटका दिल्या अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड त्याच परी एकल्या अर्गां दिल्या एकल्याची बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या बसत कांत धन्य देवा काळजांत अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान महत्ला बाई न्हवऱ्याक काम मेळों एक मनीस आमच्या पयशां खातीर मस्त दोशी दिता ताच्या मतीक उजवाड मागला आर्थीक समस्येंतल्यान भायर येवच्या बसत एकल्याच्या हाताचे पांयाचे कठीण खरोच गुण जावंक म्हज्या पुता बरी भलायकी मेळ्ळ्या बसत हांव अर्गां दिता त्याच परी हांव अर्गां दिता म्हज्या मतीक शांती समाधान दिल्ल्या खातीर संतान तुका देवाक अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड त्याच परी एका तरणाट्या बरी भलायकी ताच्या मतीक शांती समाधान मेळों अर्गां दिल्यान म्हज्या आंटीच्या गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या बसत धन्य देवा काळजांत अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड एनसन ह्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोन संपूर्ण तरान ताच्या शिकपाक फाटी अशें देवाची काकुलता आमी मागया एकल्याचे कठीण खोंकली संपूर्ण गुण जावं एका स्त्रीची कठीण गमटी गुण जावं गमटेंत उदेल्लो गुळो नापेंच जावच्या बसत कलतेपणी मागया प्रेज द लॉर्ड
अनेक अर्गां दिल्या म्हज्या जाग्याचे सगळे तक्रार कोर्ट केस असो हांव मस्त इरार जातलें कंगाल जातलें आतां सगळ्यांत हांव मागिल्लें आनी जेजून म्हाका सुटका दिल्या परतिल्ली गेज गूण जाल्ल्या खातीर हांव हजार अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या पांयाची दूख उणी जावंक, म्हज्या मम्मीचे थाळो दूख गूण जावंक, म्हज्या घरान समाधान, भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान मन म्हजी खंत बेजाराय पयस करूंक मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिता. म्हज्या भावाक विन्सेंटान परीक्षे पास जावन आनी एका भावाक घरान शांती समाधानान दियेचें देवान दिल्ल्या बऱ्या भलायके खातीर हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्याच परी म्हजेर आशिल्ले अपराध सगळे गेल्ल्या खातीर संतान अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्याच म्हज्या दुवेक घरान बरी भलायकी समाधान मेळच्या बसत, न्हवऱ्याक ताच्या बरी भलायकी, घरान समाधान, आमचे कश्ट सगळे परिहार जावच्या बसत मागो उपकार मागला. And again, please pray for my family for the good health and my brothers and sisters, and also pray for my brother-in-law and his child for the good health and safe journey. सक्रामेंताच्या जेजू लागीं मागता दोगां दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोंक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स फायनान्स बेगीन सोडोंक, रुमाक बरें जण मेळोंक, सड जाल्लो सांबाळ बेगीन मेळोंक, आक्रिस्त भाव जेजूचे 7 जाणां जावंक आमालपणांत सुटका मेळच्या बसत. अनेकल्या ते सांगून गेल्यांत बरी भलायकी मेळच्या बसत. अनेकल्या ताच्या दुवेक बरी सैरीक मेळच्या बसत आनी बरी परीक्षे पास जावंक संतांनी मुखार मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिल्यांत. थँक यू सेंट एंटनी म्हणून ब्रदर लॅन्सीन अर्गां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एकलो भायर गेला ताका बरें काम मेळोंक, तशें पांयाची गांठ गूण जावंक, एकल्याक भायर वचूंक विजा मेळच्या बसत संतान मुखार मागया. त्याच म्हज्या दुवेक तकलीची फटाफट गूण जावंक आनी भायर वचोंक ताका बेगीनच विजा मेळोंक ताका आनी काम मेळच्या बसत ती मागा. ह्या त्या खातीर मौनपणी मागया. उपकारांक मेळ्ळ्यात, उपकारांक आमी अर्गां दिवन फावो. कितलीशीं विजमितां जाल्यां, कितलेशे जाणांक साध्य म्हळ्यार साध्य जालां, कितले जाणांची दुकां पुसल्यांत, नवें जिवीत तांकां मेळ्ळां, उजवाडाक काळो कातान उजवाडाक ती आयल्यांत. नुस्त समस्यांतल्या देवान तांकां सुटका दिल्या. त्या दुनिया देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, वगळाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, हर्षित हांव जेजू, हर्षित हांव जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू. त्या सर बरोवन गेल्ल्या ते सांग बसत हजारां ते सांग आसात आयल्यान. मरेकार कॅन्सर पिडा संपूर्ण त्या पिड्यांतले सुटका मेळोंक कोणें रांग ते सांगलो. त्या कॅन्सर पिडा मरेकार जेजूचें नांव त्या कॅन्सराचे बोलाटीक जावन आसा. जेजून त्या मरेकार पिडे जावन सगळ्यांक सुटका दिवंक. आनी विविध समस्या आसली, भुरग्यांची देणे नातली, काम नातले आसात, नुस्त कश्ट पिडा शिडा इतर पिडा शिडा हांगासर बरोवन गेल्या. हो मोगाळ सर्गींच्या बापा तुमचो मोगाळ बाप जावन आमकां राखता सांबाळताय. ह्या द्वंताच्या काळार क्रिस्तानाच्या काळाक आमी तयार आसतना सर्गींच्या बापा आमचे काळजा मनान तुजे ते आमी उबारता. आमकां सर उपकार केल्ल्या ते तुका अर्गां दिता आसतना परत हांगासर मुस्त हांगासर बरोवन गेल्ली ते सांगा आमी हांगासर वाचले. त्याच फुडें हांगासर जमल्ल्या भक्तिकांनी मौनपणी खलजान तावन मुस्त मागणी तांणी उचरल्यांत ती तूं जाणाय. त्याच फुडें डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांतर आनी युट्यूब फेसबुका मुखान इंटरनेटा मुखान सगळ्या संवसारभर गल्फ जावन पुरो इस्रायल युरोप खंय जावन आनी आमच्या बॉम्बेंत कितलीशे जाणां भक्तीक ह्या आराधना वेळार मागोवन आसात. कितली जाणां व्हीलचॅरार कितले जाणां बेड्डार न्ही जावन तांचे कश्ट तुजे सांगून आसात. कितले जाणांक काम ना, कितले जाणां सांबाळना, कितले जाणां कुटुंबान समाधान ना. सोम्या सर्गींच्या बापा तांकां तुजे मुखार हाडटा. सर्गीच्या बापा तांकां सुटका दी, तांचे मागणें तूं आयक. हे आमी तांकां तुज्या कृपेन आनी शांतीन भर हे आमी मागता तुज्या प्रितन पुता जेजूचे नांवान. आमीन. देखून ह्या म्हज्या घरचेर म्हाका पुजय आनी इतल्या फातयेने नवे मागचो उपकार म्हाका दी. उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांयपणी काणीक दिता म्हणून उदार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमीन. हे वर्त्या संतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मन सूख अणभरां देवसार आनी सर तरेची वचाची पिडा पळय जाता म्हूण उडास कर. तुजे मरिपात पिळेक तांबळायकी मेळटात, समळ दर्यो थंड जातात, बंदवणीची सांगली तुडोवन पडटात, तोटे उठोवन चलतात, फुडें पळयतात, केपें आयकतात, मने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात,
आणि मागल्यांसर तांकां मेळटा तुज्या ह्या पायगसर पंचतात आणि आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातीनी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागतां इतल्या व्हडाचेर आमी मागतां ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारांत दाखय आमीन. संत अंतोनिया पासो तुमी राती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसोवच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर पदवेदरा सदांची अंशा देवा भगवंतान तुनी तुज्या परजेक एक परतो प्रसंग दर तुज्या गरजांनी बळवांत आदार जावं दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकदना ताच्या आदारान सरान वरांतले सुटाशे सर आमच्या पारकवण्यान तुजी ससाय आमी बगीच आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुज्या पुता सोम्यांची येत्या जोड सरयता ससण्याच्या ससना. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सावे आसू तुमचे सोवे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमीन. हुसनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोका बसया मोगाचें आज हांगासर होळी सक्रामेचें आराधन हें गुणकरचें मागणें हिलिंग प्रेयर आनी त्याच परेन मिसाचें बलिदान भिटोवन बापूरबायचो संदेश आमकां दिला. मनादी बाप आल्बन डिसोजा उडपी दियेसीच्या कलमाडी नवार्दीक वेलंकणी मायाचे पुणशेताचे बिगार एक नवार्दी प्रसंगदार आनी एक फामाद रेतेरी दिवचे याजक ते जावन आसात. हांव दोन फावटी कलमाडी गेल्लो फाल्यां मस्त बिजी दीस आनी रात थंयसर लोक भक्तीक येवनूच आसात. कावन्सिलिंगाक मागण्याक इगत आनी सगळी इगर्ज बांदली थंय दोणीच्या रुपांत इगर्ज पळोवंक कितलेशे जण अक्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव थंय येवनूच आसात. मस्त तांकां राटावळ आसा जाल्यार हांवें थोड्या दिसा आदीं पदालबानाक रिक्वेस्ट करतना खुशेन ते ओपले आनी हांगासर आयल्यात तांचो हांव उपकार बावडटा आनी म्हयन्यापी हे जय म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. थँक्यू फादर. त्याच परेन ब्रदर जॉन डिसोजा आपल्या सुमोदर गायन आनी संगीतान आमची काळजा मनात देवात उबारूंक आनी आदार दिला. पयस्तान फेरारतावन हर एका मंगळारात येतात तांचो ह्या उपकार बावडटा. आमच्या मिसाक सांगात दिला आमच्याच पिळगेचे दियेकोन विल्सन तावरो कर्मलीत दियेकोन ते जावन आसात तांचो उपकार बावडटा. डिवायन वर्ड टीव्हीर हे आयचे मागणे आराधन आनी मिसाचें बलिदान 9:30 वरांत हांव आतां पर्यंत निरंतर येवनूच आसा सगळ्या संवसारभर. हें सर साथ जालां डिवायन वर्ड टीव्हीचो अध्यक्ष श्री वॉल्टर स्टीवन मिंडीस आनी ताची पत्नी श्रीमती फ्लोरा मिंडीस. तांकां आमी आभारी जावन आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव उपकार मानता आनी तांच्या बसत आमी तुमी समेस्त तांचेर मागजे म्हणून हांव विनंती करता. त्याच डिवायन वर्ड टीव्हीचो प्रोग्रामर श्री जेस्विन मस्करेनस व्हिडिओग्राफर विवियन रॉड्रिगस आनी सर शिबंदी देव बरें करूं म्हणटा देवाच्या आस्वांचेर मागता. आज काफी फळार देवादीन जॉन सिसिलिया आनी रॉबर्ट कुएल्लोच्या अमर उडासाक दितात. सिल्वी लॉरेन्स कुएल्लो नित्यादर वाडो तांकां देव बरें करून दी म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादान तांचेर हांव मागता. हर एका मंगळारा 4:30 वरार हांगासर हिलिंग प्रेयर आराधन आयल्या त्या सांगती विनवणेची मागणी मिसाचें बलिदान आनी हसरिंगा संतांचे नोवेण हर एका मंगळारा 4:30 वरार दुसरे याजक हांगासर येतात. तुमी व्हडा संख्येन येया. तुमची ते सांगा आमकां वॉट्सॅपार धाडयेत SMS करियेत ईमेलार धाडयेत पोस्टार धाडयेत वा फोनार मुखान सांगयेत वा बॉक्स आसा हांगा इगर्जे भितर भायर संतान बॉक्साच्या बॉक्सान तुमी घालयेत. आतां याजक बाप भक्तिकांच्या माथ्यार हात दवरून मागतात.